नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी म्हाका दिसता ह्या रावंड टेबलाची सगळे जाण उमळशिकेन वाट पळयता आसतले, कारण तितली गजाली घडल्यातूय बी हांवूय उमळशिकेन वाट पळयतालो. आमचो प्रत्येक एडिटर जें कितें घडलां ताजी कशी विस्कटावणी विश्लेशण करतात हें पळोवप खूब इंट्रस्टींग आसतलें. सो पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जॉयल अफांचो, सुयश गावणेकर, आमचे चारय एडिटर फूल हावस आज आसात. आनी कॅबिनेट रिशफला वेल्यान सुरवात करची पडटली की कित्याक जालें, कशें जालें आनी इतल्याचेर थांबलें काय कितें. सो पांडुरंग बाब, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करतां की कित्याक जालें हें कॅबिनेट रिशफल. कारण खूब जाणांनी सांगलें की आमी कमिटमेंट दिल्ली. खूब जाण आसा तो आलेश म्हणटा की आपल्या दिली नाशिल्ली, दिगंबरा सांगिल्लें आसतलें म्हणून की आपल्या मंत्री करता म्हणून. अशी एक विचित्र गजाल आमी पळयल्यो. सो हाव आर यू एनालायझींग दीस? नाही, कमिटमेंट दिल्लीच प्रमोद. कित्याक जेन्ना काँग्रेसचे 8 आमदार जेन्ना फुटपाचो विशय आशिल्लो तेन्ना ते 7 आशिल्ले आनी 8वो हाजो आमदार आशिल्लो तेणी ऐन वेळार आपूण फाटीं सरलो. तो गोळा लागनाशिल्लो. हय, सो लागना म्हणटकूच हेजा कडेन गेले. आनी हेका तेन्ना प्रॉमीस केल्लें की जेन्ना कॅबिनेट परत दिवपाचो विशय येतलो पयलो विचार आमी तुजो करतले. आनी तेणी तोच प्रस्ताव मागीर BJP कडेन व्हेलो आनी BJP एग्री आसली तेजेर. सो फाटले कांय दीस तो चलतालो की केन्ना हें जावप. म्हाका दिसता अजून 1-2 जाणांची विकेट पडूंक शकता मंत्र्यांची आनी 2 आनी जावं शकता. आयज ना फाल्यां जातलेच ते. आत्तां आलेक्स सिकेराक दिवपाचें ठरलें आनी ही पयली जी काँग्रेस फोडटना जी कमिटमेंट केल्ली, तें आश्वासन दिल्लें, तें आश्वासन आतां पाळलां तेंच्यांनी. पूण हें हांगा रावप म्हाका दिसता म्हणजे हांगा स्टॉप जावं नये. आजुनूय कांय बदल जावं येतात फुडाराक. सो बेजिकली ती कमिटमेंट आनी कांय न्ही. जॉयल, युअर MLA हॅज बिकम मिनिस्टर. सो आनीक 6 म्हयन्यांनी लोकसभा इलेक्शन आसा. सो तुमी नुवेंकार BJPक लीड बी दितले काय हें मंत्रीपद दिवन तुगेलें फक्त कमिटमेंट? प्रमोद, कमिटमेंट एक जालें, बट वेन द नुवे MLA गेट्स अ मिनिस्टरशीप तेजेर खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडटले. कित्याक सी, वी हॅव अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी एज अ होल. इफ यू सी को लेजिस्लेशन जालें तेन्ना Alex Sikora was at the forefront in the opposition with the candle. He was one of the protesters. पूण आतां ताजो कितें हें जातलो, हाव ही वील गो अहेड with the people, in the same people who were there and against whom cases are filed. That is one issue. Second issue is that Rasai jetty issue allo. People were opposing that jetty and now that is becoming very close to Alex Sikora. How he will deal with this issue. There is another Boring Bridge आजो आतां इश्यू आयला पळय. पीपल आर अगेन लँड एक्विजिशनाचेर खूब विरोध करता. तो ताका परतून निपटचो पडटलो. फोर्थ इश्यू इज वेस्ट मॅनेजमेंट. गार्बेज प्लांट येवपाचें आसा इन वेर्ना, ताका ओपोज जाल्लो आसा. सो एज अ मिनिस्टर नाव तुका देर इज अ होल लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन दॅट यू आर गोइंग टू बी अ मिडिएटर बिटवीन द गव्हर्मेंट एंड ए बेटर मिडिएटर सिन्स यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गव्हर्मेंट. आनी तुजी एक्सपेक्टेशन वाडटलें. Now, how he is going to navigate this course and whether he will try to act as a bridge between people and the government is to be seen. So, तितलें सोंपें ना तें, कित्याक विशय भरपूर हें आसा की the people on one side, the government is on the other side, and somewhere Alex Sikora will find himself in the middle of this. So let's wait and see. Very interesting. किशोर, लॉजिक कितें? कारण खूब जाण 2 हें आहात. पयलीं म्हणटात की दिल्लें उतर पाळ्ळां, पण उतर दिल्यार 13 म्हयने जाले. सो आतांच कित्याक पाळ्ळें हो एक प्रश्न, पयलो प्रश्न येता. दुसरो प्रश्न येता की ते पाळून आतां 6 म्हयन्यांनी ते 7 म्हयन्यांनी लोकसभेची निवडणूक आसात. थंय पक्षाक, भारतीय जनता पक्षाक ह्या गजालीचो फायदो जातलो काय कितें? एक म्हटल्यार जशें पांडुरंगान सांगलें प्रमोद की हें उतर दिल्लें एक्चुली खरें म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंतान 20 आमदार वेंचून हाडलेले ह्या इलेक्शनाक. उरलेल्या इंडिपेंडंट आनी बाकीच्यांनी MGचो बीन सपोर्ट गरज नासली एक्चुली. तरी पूण काँग्रेसींतले 8 आमदार तांच्यांनी घेतले बिकॉज काँग्रेसीक एका वेगळ्या हेतून हें करपाक म्हणून तांच्यांनी तें केलें. पूण एक्चुली ही गरज आसली काय म्हणजे सगळ्याच गव्हर्मेंटांतलो सेटअप जो आसा तो ह्या सगळ्या गजाली खातीर डिस्टर्ब आसा आनी तें स्पश्टपणान दिसता. आतां BJPची एक स्टायल आसा, तांचें जेन्ना वयर ठरता हायकमांडा कडेन तेन्ना हांगासरल्या लिडराक आनी तेतून सेकंड ओपिनियन म्हणटा तो कांय उरना, तें करचेंच पडटा. खूब फुडें गेले 13 म्हयने तूं म्हटलां तशें आनी आतां इलेक्शनूय आसा आनी त्या इलेक्शनाच्या फाटभुंयेर ते केलें. आनी पांडुरंगान सांगलां तशें हें फक्त ह्या एकाच डिसिजनान ना, आनीकूय
कांय डिसिजनां ह्या 3 तारखेच्या रिजल्टा उपरांत हेर राज्यांतल्या ती डिसिजनां जावपाक शकता. पूण म्हाका एक गजाल दिसता प्रमोद की जेन्ना वेवस्थीत पद्दतीन एक सरकार चलता ह्यो असल्यो चेंजीस केल्या उपरांत एक डिस्टर्बन्स आनी एक खंय तरी तो जो स्मूथ प्रोसेस आसता तो खंय तरी डिस्टर्ब जाता. चीफ मिनिस्टराच्या जर तोंडार आमी पळयत जाल्यार खंय तरी चीफ मिनिस्टरूय ह्या सगळ्या गजाली भितर तेचेरूय मातसो प्रेशर येयला काय कितें. कारण कशें आहा की कांयच कारण नासतना आमी आयज 5 जाण हांगासर बसल्या, समजा कांयच कारण नासतना तूं फाल्यां म्हाका सांगशीत की किशोर तूं फाल्यांच्यान टेबलार ह्या नाका, आमी कोणाक तरी दुसऱ्याक बसोवया, जाल्यार कितें जातलें फील. कोणी तरी तिसऱ्यान सांगल्या उपरांत जर अशें गजाली जावपाक लागल्यो जाल्यार तो एक जो एक शेवटी कॅबिनेट म्हणजे एक टीम आसता न्हू, तेतून एकामेका बद्दल विश्वास आसपाक जाय. सो म्हाका दिसता हे सगळे चेंजीस जे जाल्या ते चेंजीसाचो इम्पॅक्ट हो आमकां एज अ स्टेट म्हणून पडटलो, बिकॉज ते सगळे चेंजीस जाल्या उपरांत परत गव्हर्मेंट खंय तरी स्लो जातलें आपल्या प्रोसेसान. सो ह्यो गजाली राजकारणा खातीर आनी राज्या खातीरूय म्हाका दिसता योग्य न्हू. ऑन दॅट नोट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट की द टायमींग ऑफ इट. इतले दीस कित्याक रावले आनी आतां करून कितें मेळटा. ह्या मुद्द्याचेर वचून फक्त आतां हाणें जयलान जो इश्यू एक काडला ताचेर सांगता की आलेक्स आतां BJPक येतकीर सरकाराक मंत्री जातकीर ताका खुबश्यो गजाली आतां मिडिएटर जावचो पडटलो, आपल्या आंगार घेवच्यो पडटल्यो. आंगार घेवच्यो पडटल्यो, हाताळच्यो पडटल्यो. पूण पॉलिटिशनाची जनरली जे साश्टीतले ट्रेंड पळयत, साश्टीतले जे BJPक येतात ते फक्त सरकारा पुरते येतात. ते इलेक्शनाक BJPक आसनात जनरली, कारण तांचे कॅडर बाय वोट बँक ही BJPची न्ही. सो टिपिकल कार्यपद्दत इवन आलेक्स सुद्दां जरी आतां आयलो ताजी वोट बँक कितें थंय एक 10-15-20% BJP आसा, ताजी वोट बँक ही काँग्रेसीची आनी हाताची क्रिस्तांवाची. सो सिंपल सोपी गजाल ताजे खातीर. हे जे सगळे कंटेन्शियस इश्यू आसात ते मारून व्हरतले 2027 मेरेन. आनी 6 म्हयने आसा म्हणल्यार तो हवो करतले. ह्या इश्यूचेर आपूण म्हणटलो राजिनामो दिता सरकारांतल्यान. सरकार हो इश्यू हाताळपाक शकना, आपल्याक हें जाता, आपूण लोकां बरोबर आसा, आपूण सरकारांतल्यान भायर सरता म्हणटलो आनी तो भायर सरतलो. सो 3-3.5 वर्सां ताजे कडेन मिनिस्ट्री उरली, ताका सगळें करपाक मेळ्ळें आनी ही इज आउट ड्युरींग इलेक्शन. आनी साश्टीचो वोटर तो, ताका कितें तशें कमिटमेंट कितें अशें व्हडलें आसता अशें ना. साश्टी वोटर कसो आसता तो आमी चर्चिला बरोबर खबर आहा. दुसरी गजाल जी आसा, सावथाचो सीट जो आसा वायनाव, की सर्वे जो जाल्लो एक वर्स 1.5 वर्सां फाटीं, तेन्ना तांणी मागीर IT मिनिस्टराक, सेंट्रल मिनिस्टराक सावथ झोनाचो ऑब्जर्वर म्हणून नेमलो चंद्रशेखराक. तर 160 सीट जे आशिल्ले वेर BJP वॉज नंबर 2 पोजिशन इन लास्ट लोकसभा. तांकां खंयच्याच परिस्थितीक ह्या फावटी ती रिस्क घेवपाची ना. सो 2 वर्सां फाटीं तांणी अशे प्रत्येक मतदारसंघाक एक मिनिस्टर लायला आनी तो सावथ गोवाक तो मिनिस्टर येवन फाटलीं 2 वर्सां जालीं काम करता, रिव्यू घेता. सो ताणें साश्टीचोय रिव्यू घेतला. सो कॅन्डिडेट जरी BJP कडेन आसलो तांकां ती रिस्क घेवपाची ना. कारण आफ्टर इंडी अलायन्स, आतां इंडी अलायन्स जें जालें तें काँग्रेसीचो रंग पळयत जाल्यार सद्या ते तांणी 5 स्टेटींक पुरतें केलें अशें दिसता. कारण इंडी करून सगळें एकठांय हाडले, आपल्याल्या 5 स्टेटींनी सगळें बसतान बसोवन घेतलां आनी इंडी काँग्रेसीन आतां कडेन दवरला आनी हे सगळे खोट्याचे माकड कशे उरले बाकीचे. आनी काँग्रेस 5 स्टेटींनी मस्त पैकी ते जर 5 राज्य सुटलीं तांकां घडये मागीर इंडी नाका आनी कांय नाका. पूण ती इंडी जर परत समजा इंडी उरलें जाल्यार सावथ गोवा इज एट रिस्क. कारण आर्जीन शिनाल दिला इंडीचें, विजय मदीं मदीं शिनाल दिता, हे सगळे जर घटक एकठांय आयले दॅट सीट इज एट रिस्क. सो जंय आनी हे जे सगळो कॅम्प आयला, कॅम्प पळोवशा जाल्यार आतां ऑलमोस्ट 50% कॅबिनेट दिगंबरा वेळावयलें जालें. सरकार हें जे 8 हाडपाक लीड घेवपी कोण, मायकल दिगंबर. आज कॅबिनेट तुमी पळोवशी 50% एक दिगंबराचें कॅबिनेट, दिगंबरा बरोबर आशिल्लें. सो ही होल्ड्स. सो तांणी जे आनी दिगंबर म्हणजे साश्टीचे, ताणें जी साश्टीची मांडावळ केल्या ती घडये तांकां इलेक्शना पयलीं इल्ली उतरा प्रमाणे बसोवचीच पडटली. पण एक आसा तुमी जर पळयलें की फायदो जातलो, दीस इज अ प्लॅन. फाल्यां
बिफोर आय गो टू जॉयल की अलेक्स सिक्वेराक करून साश्टी सारक्या मतदारसंघा भितर फायदो जातलो BJP? जातलो प्रमोद. पळय BJP साश्टीन ना अशें म्हणूंक मेळचें ना आमकां, कारण कुंकळीन तेणें हाडून दाखयला आमदाराच्या पयलीं. नावेली आमदार नावेली जो आमदार आहा, मडगांव तांचे आशिल्ले, फातोर्डा ताचे कडेन आशिल्ले. सो आतां हे 2-3 जागो एक्स्ट्रा मेळ्ळा, कुडतरे आनी नुवें. आनी साश्टीन जो फाटल्या इलेक्शनाक जो सावयकारा टायमार जो 10-15 हजार मतांचो फरक पडटा, तांकां तितलीच मतां तरी जर मेळटा हांगा न्हू, ते जर दवरूंक शकता आपली इतकी मतां इंटॅक्ट 15-20 हजाराच्या आसपास, तरी पुरो, तरी ते जिखतले म्हणजे ताका खात्री आहा अशें कितें जातलें म्हणून. सो हे 5-6 मतदारसंघ साश्टींतले जर मेन धरले तेंच्यांनी, नावेली, फातोर्डा, मडगांव, नुवें, कुडतरी आनी कुंकळी, जाल्यार 8 फातोर्डा ताणें लीड काडल्या हाजे पयलीं, मडगांव ताणें लीड काडल्या, कुंकळी तांचो आमदार आशिल्लो, लीड काडपाची कॅपॅसिटी आसा, नावेली आज तांचे कडेन आमदार आसा, वेळ्ळी उरता, बाणावली उरता, नुवें उरता, कुडतरी उरता. आज नुव्यात आनी बाणावली चर्चिल शिनाल दित त्या चर्चिलान पयर शिनाल दिलां आपूण उबो रावता म्हणून. चर्चिल कितें आपल्या खातीर उबो रावता? चर्चिल उबो रावता कित्याक सगळ्यांक खबर आहा. चर्चिल कोणा खातीर सो बाणावली इज मेन. बेसिकली आतां नुव्या मंत्री आयलो, बाणावले तूं म्हणटा डिवायड अँड रूल, उरली त्या कुडतरी आनी वेळ्ळी अशी वेळी सोड, कुडतरी आनी नुवें उरले. हय, नुव्या मात मंत्री केलो. हय. सो हो कसो तरी फायदो जातलोच न्ही. हे एडिशनल कितें आहा ते मेळटा ते, हे तांकां मेळपाचें आसलें ते मेळटलेच. पूण हे जे तूं म्हणटा आतां कुडतरी नुवें बीन बाणावलीन समज हे जालें, चर्चिलान समज कितें केलें जाल्यार जे कितें मेळटलो तो बेनिफीट BJPक जातलो. मेजर डिफरन्स कशें आसा, फाटल्या खेपेक हे जे मताचे डिफरन्स आहा तांचे बरोबर MG नाशिल्लो. सो आतां समजा आसा त्याच कॅन्डिडेटा जरी उबो केलो, MG आसा प्लस तूं साश्टी गट करता, जी आसा, रवी आसा, दिगंबर आसा. सो अंत्रूज आनी साश्टी बॅलन्स जालें की तांचो डिफरन्स भरून आयलो तो आशिल्लो तो. Joel, how are you looking at Salsette? Because the BJP is quite sorted in the rest of the constituencies in South. Even Fonda, they have, I think, resolved all the political issues. So Fonda is sorted, Kepe is sorted, Sange, Kurchere is sorted, Kankon is sorted, Mormugaon is that way sorted. So Sashtiचे जे puzzle आशिल्ले, जे Pandurang very, I think statistically also you are right, they don't want to win Salsette. They just want to scale a bit higher than the last election. Do you think that's achievable? Yeah, Pramod, when this decision was taken of Nilesh Cabral, so one question was on everybody's mind whether why this is happening. You know, आणि मागीर थोड्यांनी म्हणलें की PWD स्कीम आनी कितें कितें खूबशें म्हणलें, but none of that seems to be true. Because see, when they have taken this decision of Nilesh Cabral, it is not on his performance. It is completely towards an political or electoral advantage. कित्याक पळय, निलेश काब्रालाचो लास्ट टायम वोट बँक शेअर आसा तो कंप्लीटली सकल पडला. ओके, नाव दे आर ट्रायंग टू एनफोर्स दॅट by bringing him down and enforcing this Salsette, probably Digambar Kamath will make an re-entry, or maybe another person who will also fortify this region of Salsette, so that they are very, very calculated in what they are doing. आता निलेश काब्राला काढला, maybe in the near future he may be accommodated somewhere, some point of time. And also they must have also factored in that Nilesh Cabrala काढलो म्हणून कुडचड्यार तांकां व्हडलो पडचो ना. So that this is completely a arithmetic of numbers, which they have, and बेश्टेच काडूंक ना ताका, हाडून ताका डेल्ली आपयलो आनी ताका सांगलें वच म्हणून, तशें ना तें. सो हितून भितर फायन लायन हितून पयशे जाल्यार एवरीथींग दे आर वर्किंग ऑन द नंबर्स, वेर दे आर लॅकिंग, वेर दे वॉन्ट दिस थिंग. नाव एलेक्स सिक्वेरा, इफ यू सी, नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नॉट अ BJP constituency. Irrespective of what Alex Siqueira says, it is still not a BJP constituency. And ताणें खूब म्हणलें की we have developed last time. See, Babashan, Wilfred Disa, who was contesting with kind of a support from BJP, was thrashed to the 4th position. A person who was contesting on the development plank आणि development करून दाखयले उपरांत देखून BJPचे कनेक्शन आसा म्हणून ताका इतलो डिफीट पडलो की ही वॉज रेलिगेटेड टू द 4th पोझिशन. दॅट मिन्स देर इज नो एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द BJP in Nuve constituency, irrespective. And it's very true that even Alex Siqueira tomorrow contests on the BJP, he will never succeed. And Suishan म्हणला तशें, there may be a way out where he will exit at the last minute. But you feel that this will solve the Salsette tangle? Yes, definitely. The way they are going, like, see, by bringing in Digambar Kamath, by bringing in Alex Siqueira, they are trying to strengthen
their whole. You're at least saying they are doing the optics right. Optics, yeah. They are doing the optics right. किशोर ही गजाल दिसता कारण दक्षिणेक जशें सुयशान सांगलें की इज अ व्हरी ताणें आतां प्रेस्टीज मतदारसंघ केला. यू फील दॅट द साऊथ पझल दे आर सॉल्ड नाव मोर ऑर लेस. त्यांच्या स्ट्रॅटर्जी प्रमाणे प्रमोद त्यांच्यानी सॉल्व केला. म्हणजे ज्या पद्दतीन गेली 2 वर्सां ते साऊथ गोवा लोकसभा सिटाचेर त्यांचो अभ्यास आसा, ज्या पद्दतीन ते ऑर्गनायझेशनल त्यांच्यानी ज्या पद्दतीन तयारी केल्या त्या पद्दतीन दे आर ऑन रायट ट्रॅक. आता तूं जर म्हणशीत की साऊथ गोवा हो सदांच काँग्रेसीचो बेस्टन अशा पद्दतीन कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता. आता पळोवचें पडटलें की लोक हे त्यांच्या आमदारा बरोबर रावतात काय लोक इंडिपेंडंटली विचार करून मतदान करतात, हेंच साऊथ गोवाचें भवितव्य ठरयतलें. कारण आमदारा बरोबर जर लोक रावले जाल्यार साऊथ गोवाचो सीट BJP 100% जिखता. पूण लोकांनी जर ठरयलें आपलो आमदार कितेंय करूं, आमी आमदारा बरोबर रावचे ना, आमी इंडिपेंडंटली ह्या इलेक्शनाक वोटींग करतले. कारण कशें प्रमोद की जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आतां डिक्लेअर जातलें तेन्ना नॅशनल लेवल जें कितें एक वातावरण तशें एकीकडे इंडिया म्हणून एलायन्स जाला, दुसरे कडेन NDA एलायन्स, जे कितें घडणुको घडटल्यो त्याच्या वयल्यानूय कांय प्रमाणान लोकांचें ओपिनियन ठरतलें. आनी तशें ओपिनियन हें सदांच साऊथ गोवान रिफ्लेक्ट करता. नॉर्थ गोवाक कांय पडलेलें ना. नॉर्थ गोवा बाबडो भाऊ आसतलो आतां काय आतां भाऊ भाई आनी खूब कितें कोण कोण तयार जालेले, बाबा भाऊ भाभी आनी कितें कितें नांवां येतात तेचो नेम ना सद्या. सो उत्तर गोंयाचेर तेचो तसो परिणाम जायना. पूण दक्षिण गोंयान समजा इंडिया एलायन्स म्हणून आनी ह्या 5 राज्याची जर इलेक्शन रिजल्ट जर कितें वेगळे लागल्यो जाल्यार आमदार कितलेय जरी BJP बरोबर असले जाल्यार लोक आसतले हेची शाश्वती. तुम्ही म्हणटात की दॅट विल बी अ व्हेरी क्रुशल फॅक्टर. yes. पण एक जो मुद्दो इम्पॉर्टंट येता हातूंतल्यान तो म्हळ्यार जशें सांगलें की BJPचे केडर. आज BJPची केडर वन थिंग यू हॅव टू गिव की निलेश काब्राल इज द मोस्ट वसिफरस डिफेंडर ऑफ दीस गव्हर्मेंट. कसलेय इश्यू आसूं आनी सगळे तुगेले आपले हड्ड्यार घेतल्यात. ते लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर म्हणटाना इतले फावटी त्या असेंब्ली भितर तुगे रेस्क्यू केला सरकाराक ती एक पदवी घेवन सगळे इश्यूंचेर. नाव दॅट मिनिस्टर हॅज बीन टच्ड हू इज आय एम नॉट सेइंग दॅट ओरिजिनल BJP कायंड ऑफ अ थिंग बट जो BJPच्या तिकेटाचेर आमदार जालो असो मनीस. आनी आयलो कोण तर अलेक्स सिकेर. ज्या अलेक्स सिकेराक म्हाका दिसता खंयचोच BJPचो कार्यकर्तो आपलो म्हणून पळोवपाचो ना. परिस्थिती तशी आशिल्ली. आज BJPची केडर डिजिल्युजन जाला आसतले काय तूं म्हणटा की आतां मेरेन तांकांय संवय जाल्या की दीस इज रियल पॉलिटिक्स, आमी तयारी दवरपाची संवय जाली. प्रमोद फाटले सगळ्यो घटना जर काडून पळयल्यो, फाटले 10 वर्सांतल्यो जर घटना काडून पळयले जाल्यार आयज जी कोण काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर मनीस जी कोण येयल्लो मनीस फाल्यां सोडून परवा तो BJPन गेल्लो आसा. लोकांक ती संवय जाल्या आनी लोक त्यो काँग्रेसींतल्यान BJPन गेलो कितें अपक्ष रावलो कितें लोक तेंच्या वांगडा रावल्ले आसा. फाटल्या 10 वर्सां फाटीच्या वचत नाका आमी. फाटल्या 2012 ते आतां मेरेनची हिस्ट्री जर काडून पळयली जाल्यार आमी कितकीशीच पक्षांतरां पळयलीं आनी जाच्या फाटल्यान लोक उबे रावले. कोणाक हें जावंक ना व्हडलेशें. सो म्हाका दिसता इन दीस केस सेम BJPचे कार्यकर्त्याक सगळे कळोन चुकलेले आसा. ते चडांत चड फेसबुकार कितें येतले, ट्विटराचेर आनी कितें तरी एक ट्वीट करतले त्याच्या पॉलिटिक्स काय हय ते जावना. आनी तितलोय जर आमी आलेक्साक हें करूं शकना कारण आलेक्स बरो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन्स आनी सिजन इन टर्म्स ऑफ एफिशियन्सी थोडे दिसांनी तोय BJP वाल्यांक आपल्या लागीं करूं शकता. सो तो आपलें हें दाखयतलो म्हणजे कसो पॉलिटिशियन आसता तो दाखोवंक शकता. ना एक आसा अलेक्स सिकेराच्या बाबतींत तांची मिनिस्ट्री, तांचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टायल, अभ्यास करपाची तरा हाजे भितर म्हाका दिसता कोण दुबाव घेवचो ना. बट सुयश केडराक संवय जाल्या केडरा संवय जालें म्हणल्यार कितें आसा, गोंय आनीक ऑलमोस्ट केरळाचे पॉलिटिक्स जर पळोवशी असो सिमिलर पॅटर्नाचेर चलता. आतां सद्या मूळ कॅडर जाका आमी म्हणटात BJPचें तें आतां आसा तें न्ही. मूळ आमी RSSचे कॅडर हें BJPचें म्हणटाले कारण संघान BJPक हाडली. सगळे फुडारी वेलिंगकारा धरून तेन्ना संघ वावुरतालो तें कॅडर. आतां तें जर पळोवशी गोंयाक तें BJP बरोबर खरें मनान ना. पूण तांची केरळाक जशी परिस्थिती आसा, केरळाक इट इज ऑलवेज काँग्रेस वर्सीस लेफ्ट. पूण थंय BJPचे आनी हिंदुत्ववादी मोठ्या प्रमाणांत वोटर आसा पूण तांकां थंय कॅन्डिडेट मेळनात. ते जर आपले कॅन्डिडेटा मारूं वचत थंय दावे येतात अथवा हाका मारूं वचत काँग्रेस येता. म्हणून मतां फुटत म्हूण ते दाव्या वटेन नाल्यार काँग्रेसी वटेन रावतात बाबडे. अशें केरळाक सद्या चलना. तशेंच गोंयाक
हे इवन RSSचे जे कॅडर आसा ते जरी आतां संघटनात्मक BJP फ्राक जाल्या हें कळटा. कारण पयलीं म्हाका खबर आसा इलेक्शन जावचे पयलीं इलेक्शन जातकीर BJP रिजल्ट सांगताली. आमचे हे आमदार येता इतले मतांनी येता हें कोणाचें कॅल्क्युलेशन आसतालें सगळें रामभाऊ माळगी RSS त्या सिस्टमीचें. ती यंत्रणा BJP कडेन ना. ती आमदारां बरोबर येवपाची वचपाची. आनी आज जें BJPन जरी फाल्यां सकाळीं म्हणलें कितले जरी आपल्या बरोबर ऑल डिपेंड्स ऑन सेंटर. फाल्यां सकाळीं सेंटराक जर तुमी कितेंय मातशें सुद्दां हांगचें थंय जालें आमदार म्हणटा आपूण लोकां बरोबर आसा म्हणटा तो आनी लोक हो पावर आसा थंय वता. आमदारां बरोबर केन्नाच लोक ना. गोंयकार लोक म्हणटा ते आमदारां फाटल्यान अशें ना. एक 4 ते 5 आमदार आसात हू हॅव मास कनेक्ट लायक चर्चील जावं विश्वजीत. तू म्हणटा फकत आमदारच न्ही आमचो लोक सुद्दां पावरा वटेच्यानूच रावता. व्हेरी गुड. एक 5 आमदार सोडल्यार लोक सगळे 32 ते 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक हो पावरी बरोबर हालत आसता. 33-34 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे स्टॅटिस्टिक्स काड ते पावरी बरोबर हालतात. बाबूस मोशरात माविन गुदिनो हे खंयचे RSSचे आशिल्ले. जेन्ना तिगांतल्या म्हणजे कोणाक काडचो बाबूस काब्राल किंवा माविन काडचो असो जेन्ना विशय जालो लोक पार्टी म्हयनोभर केन्ना चलतालो तो संतोष हे जे म्हणटा सुयेश तशेंच BJPच्या हायकमांडान जे कोण आसात जे मूळ RSSचे आसात त्याच लोकांनी ठरयलें न्हू हेका काडून हेका घेवया म्हणून. एक very interesting aspect, when in this whole thing is about ground workers. BJP, as तुवें म्हणिल्लें न्हू BJPचो कसो reconcile with the new dispensation. See, in Alex Sikvera's case, there is no question of BJP workers getting hurt. In your constituency. Yeah, in my constituency. Yeah, I'm saying a general perspective. But see the way Alex has handled it. No matter he's a very, very seasoned, legislator. And he knows what he's doing. So he has not committed the mistakes done by his predecessor. कशें? So when he was joining the BJP, he got his workers together and he threw the ball into the workers' court. तुका मागीर एक हें मेळटा की फॉरेन कितें करपाचें तें. The majority of the workers say, okay, you go ahead. I mean, your road is very clear. That means you are not losing your voters. Yeah, at least the immediate support base. You are not losing. Irrespective of which way they may be completely against the BJP, but on this issue they will support you. And that is what has happened. And that's why he is saying that BJPचो आनी difference कळटलो म्हणून. So he has taken his supporters into confidence and then made the move. Very interesting. हांव पयलें की नरकासुराचेर पयलीं हांव डिबेट करतालो. नरकासुराचें ज्या तरेन जालां तें कशें काय म्हणून. थंय एक बरो इंटरेस्टिंग प्रश्न उलयता विशय आयलो की एक मनीस किंवा आमगेले जो ग्रूप आसता आमी ग्रूप म्हणटात तांकां ते ग्रूप जर नरकासुराचें डोनेशन मागपाक समजा एका पॉलिटिकल लिडरा म्हऱ्यान गेले आनी ताणें जर ताका डोनेशन दिलें ना जाल्यार तो ग्रूप खंय पार्टी चेंज करता. अकस्मात म्हणजे तकल्याक विशय आयलो की आमदार पार्टी चेंज करता म्हणून आमी सदांच करंदाय मारतात. आमी नरकासुरा डोनेशन दिलें जाल्यार पार्टी चेंज करतात. मागीर तांकां कित्याक दोश दिवपा आमी? प्रॉब्लम कितें आहा सर BJP बदलूंक ना लोक बदलल्या आणि लोक बदलल्या म्हणून BJP बदलल्या. बरोबर. कारण सगळ्याक लोकां बरोबर रावपाक जाय. लोकांच्या मेंटॅलिटीचो इतलो अभ्यास केला BJP एक प्रश्न एक पयलीं आमकां 100% की जे कट्टर BJPचे जे कॅडर बेज आहात पळय ते BJP सोडून हेर कोणाकूच मतां मारचे ना हें पयलीं ठरलेलें आहा. एक वेळ ते मत मारच्या बगर रावूं शकतात पूण त्या राती मागीर तांकां एक आभास जाता देशासाठी मतदान करायलाच पाहिजे म्हणून ते भायर वयतात दोळे धापतात ते BJPचेर मत मारतात आणि येतात आणि घरान बसतात. दुसऱ्या कडेन ते वचपाचें ना. ही पयली BJP खातीर एक प्लस पॉयंट. दुसरी गजाल प्रमोद BJP जर तूं सोडशीत जाल्यार दुसऱ्या खंयच्या पक्षाक तूं आयज वोट करतलो एक तरी पक्ष त्या पात्रतेचो आहा. काँग्रेस पक्षाक कित्याक म्हणून वोट करचो म्हाका सांग तूं सद्याच्या परिस्थितीन कसले BJP कितल्यो गेमी करता पळय एके वाटेन तेंचें संघटनात्मक प्लॅनिंग सुरू आसा दुसरे वाटेन आयज तेंच्यांनी कोम्युनिटींतल्या एन्क्रोचमेंट आनी तांकां लिगलायज करपाचो विशय काडला. कितक्याशाच सावथ गोवाच्या भागान ह्या विशयाचे एफेक्टेड लोक आसात. दॅट इज नॉट द पॉयंट. म्हाका थंय सांगले परत लक्ष आयलें आतां हे जे PWD रिक्रुटमेंटाचेर बी जो बोवाळ जालो
सगळ्यात स्टॉन्च सायलन्स आणि सपोर्ट हय. टू निलेश काब्राल हय. ऑन दॅट वॉज फ्रॉम द ऑपोजिशन. कोणूच उलयना ओपोजिशनाचो रिक्रुटमेंट कोमनीदादीच्या विशयाचेर काँग्रेसीची अधिकृत भूमिका ना, हय. कुळ मुणकरांच्या विशयाचेर काँग्रेसीची अधिकृत भूमिका ना. म्हणजे बीजेपी जो जो बॉल घालता पळय त्या बॉलाक काँग्रेस आवड जाता. आणि खंयच्यान तरी अशी एक न्यूज येता हय. की ह्या रिक्रुटमेंटा भितर घोटाळो जालो म्हण. तें- आणि सगळ्यात पयलीं ओगी कोण रावतात जाल्यार विरोधी पक्ष विरोधी पक्ष. ह्या गजालीचेर. आता प्रश्न कसो आसा की जेन्ना बीजेपी खबर आहा की स्ट्रॉंग कंटेंडरूच आपलो ना आणि विधानसभेंतल्यान आरजीचो एक फोर्स तयार जाल्लो. आतां जर तूं पळयशीत काँग्रेसीचे टार्गेट बीजेपीचे ना, आरजीक मतां वचोंक जायना, मायनॉरिटी पळय ह्याच्या खातीर तेंच्यांनी वेगवेगळे एक्टिविस्ट सोडलेले आहात. ते डेली व्हिडिओ काडटात. हे पळय मनोज परब म्हणटा मतां फोडपाक रावला. तेंचे टार्गेट खंय आहा, थंय वचोंक जायना मतां, ती डिस्ट्रिब्यूट जाल्या जाता. दुर्दैवाची परिस्थिती बीजेपी बिंदास्त आहा. बीजेपी प्लॅनिंग आता तेच तुका सांगता की लोक जर गोंया ठरयत- भितर सद्या एक इंटरेस्टिंग परिस्थिती आहा तूं सांगताचे वेल्यान. विरोधकच आपले विरोधक दिसतात हय. आणि सरकाराचे विरोधक सद्याक सरकाराकच आसात. अशी एक विचित्र परिस्थिती सध्या गोंया भितर आमकां दिश्टी पडटा. फायनल एक ट्रिकी प्रश्न विचारून सोपयता जॉयल, कळ्ळें तुका. Alex Sequeira that way is considered very close to the church. Will he succeed in rekindling some bonhomie that we apparently, allegedly, supposedly saw in 2012? That is a major kind of a concern where now मातशें फ्रिक्शन जाल्लें आनी मातशें तो डिस्टन्स वाडिल्लो. Whether again, you know, out of these issues, again that is another issue whether Alex Sequeira will be successful in doing that. पूण तशें करतलो जाल्यार खुबश्यो गजाली हें करच्यो पडटल्यो की it's a very tough path for him to you know travel on. कशें ते कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्स हाडटलो कित्याक ड्युरींग पर्रिकर's time it was a completely different scenario where Parrikar had mended fences with the church and got the church together and all of that, even facing flag from the RSS. Ata whether Alex Sequeira would be able to do that, and if it does happen, then it would be If not a complete turnaround, as Pandurang rightly mentioned, a slight scaling up. scaling up. Yeah. ही तडजोड केन्ना करची पडटली जाणा जेन्ना बीजेपी कंप्लीट एक रायट विंग म्हणून ताजी इमेज आशिल्ली पार्टी विथ डिफरन्स आनी काँग्रेस ही एका विचारसरणीची आशिल्ली. आतां फाटल्या 10-12 वर्सां काँग्रेस आनी बीजेपी ऑलमोस्ट एकठांय जाल्यात. ताका लागून चर्ची खातीर जी वेगळेपण जें आशिल्लें तें चर्चीकूय आतां उरिल्लें ना. तेही कन्फ्यूज एका तेंपार हय आमी 10-12 वर्सां फाटीं पळयताले इगर्जींतल्यान चॅपेलांतल्यान कॉल दिले की लोक गडागड मत मारताले शी बीजेपी मारप. पूण आज त्या लेवलाचेर लोक वचना आनी चर्चीय वचना कारण थंय काँग्रेसीचे पयलींचे हांगा काँग्रेसीचे कित्याक चर्चीन भुमिका घेवप आनी कित्या लोकांनी करप. हांव ह्या सारक्या प्रॅक्टिकल मुद्द्याचेर थांबता. आमचो वेळ सोंपला. जशें आमी सांगलें किशोर, तुवें म्हाका त्या मुद्द्याचेर व्हेलो की विरोधकाक सद्याक आपले विरोधक हे विरोधकच दिसतात आणि जे विरोधक म्हूण आमकां दिश्टी पडटात ते सद्या सरकारा भितरूच आसात आणि ते एकमेकाचेर कुरघोडी करपा खातीर दीस रात प्रयत्न करत असतात. अशी एक विचित्र परिस्थिती जाल्या. ती कितें ताची आनीक विस्कटावणी म्हाका दिसता जशी इलेक्शन लागीं येता तशें आमी ह्या रावंड टेबलाचेर करीत आसतले. आज इतलेंच. पांडुरंग, किशोर, जॉयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.